I'm sure, Lord, all my thoughts, words, and deeds, interior and exterior, that I lay at the feet of your divine majesty. Although I am utterly unworthy, I beseech you to accept all my being. Nove git rutsun gayat pormesmara akalat shekache pritume void devat sun gita gayat nove git rutsun gayat pormesmara Shekache pritume voi devaxon gita gaya por mesfora chamana gita gayo nagoda voi karat na devache por gotata roltache Nove git rotsugayat por mesmorat vakarat shekache pritume voi devaxon gita gayat Soglang tumkan di baro distiu. Tumkai May mogat sa yukar ay zi misache bitin. आयची मिसाची भेट आमी सोपून गेल्ल्या अँटनी पिल्लय हाच्या ओतम्या पासत भेटयता देवान ताका सुर्गीचे सूख फावो करूंक हे भेटींत आमी मागुया तशेंच दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता आयज आना वालीस आपलो जल्माचो दीस मनयता देवाक दिनवासून ती भेट भेटयता ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार आमी दवरुया खेरीत भाशेन आमच्या शेतकाऱ्यां पासत मागुया शेतकामती जे रस्त्यार आयिल्ले आसा दिल्ली जो बोवाळ चल्लेलो आसा तो बेगीनूच सुटावो करूंक आमी सगळीं देवा लागीं मागुया आमच्या सरकाराचेर आशिर्वाद मागुया तांचें मन बदलूंक आनीक लोकांक जें बऱ्याक पडटा ते निर्णय तांणी घेवंक तांचे पासत मागुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी Amen सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं मुगाळ बाबा भयणीनो जेसू वोपाऱ्यांनी आपल्या शिसा लागीं आपल्या आयकोप्या लागीं उलयतालो वोपारी खेरीत भाशेन ताच्या आयकोप्यांक तांचें मन उस्कायतालें मन जागयतालें तांचें कुसियेंस जें न्हिदून आसलें तें परतून देवासोशी ओडूंक जेजू वावुरतालो आनी जेन्ना वोपाऱ्यांनी तो उलयतालो तेन्ना ताची समजणी ताच्या शिसांक जायते फावटी समजनासली हाका लागून जेन्ना ते सगळे शीस जेजू बरोबर आसले ह्या वोपारीची समजणी ते घेताले आनी जेजू किरीत भाशेन आज बियांची वोपार करता आसतना आमचें मन आमचें काळीज कशे तरेन देवाच्या राज्या खातीर आमी तयार दवरूंक ह्या आमकां ह्या वोपाऱ्यांनी सांगता आमच्या जिवितांत जायते फावटी देव तरेकवार वस्तू वरवीं उलयता तेन्ना आमचें काळीज मन उक्तें दवरूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सूर पुलयता देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बळी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध हे पासत भाग्यो सदांच्या अंकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर आज पवित्र सभा किरीत भाशेन भाग्योंत आंजेला मेरीची हाचो उगडास करता
दोयार बापा तुझ्या भाग्यवंत आंकवारी अंशेलाची विणवणी मानून घे. भुरग्यांचे क्रिस्ती शिक्षणांत तिची मोगाची आनी शाणेपणाची देख घेवंक आमकां उर्बा दी. तुजे कोरे शिकवणेन ती रावन आमचे सुगुणी जिणेंत तुका मोहिमा दिवंक आनी पवित्र सभेचो पोरजोड वाडोवंक तुज्या आत्म्याच्या देण्यांनी आमकां बोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासून चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. हेब्रेवांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. दर एक यत्नीक धार्मीक रिती पाळूंक दिसपोटी मंदिरान आसता आनी पातकां काडून उडोवंक शकनात तसल्यो भेटवण्यो परतून परतून समोर पिता. क्रिस्तान जाल्यार पातकां खातीर एकूच यत्न केलो आनी तो आतां देवाच्या उजव्याक बसला आनी आपल्या दुस्मानाक देव ताच्या पांया तोळा घालतलो ते घडयेची वाट पळयत आसा. म्हणटच एकाच योजना वरवीं नितळ केल्यान तांकां सासनाक ताणें सुपूर्ण केली आनी हाचे विशीं पवित्र आत्मोय आमकां गोवाय दिता. पयलीं तो म्हणटा, त्या दिसां उपरांत हांव तांचे कडेन करार करतलो तो असलो. म्हणटा सर्वेश्वर, तांच्या काळजान हांव म्हजे नेम कायदे घालतलो आनी तांच्या मनान ते रिगयतलो. उपरांत तो म्हणटा, तांच्या पातकांचो आनी कोट्या करण्याचो हांव आनीक उगडास करचो ना. पातकाचें बोगसणें मेळ्ळें म्हणटच तांचे खातीर आनी भेटवण्यो करची गरज ना. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. मेल्कीजेदेका परी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासना. जबाब. मेल्कीजेदेका परी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासना. म्हज्या सुमयाक सर्वेस्पराचें उतर हें. म्हज्या उजव्या हाताक बस. तुज्या दुस्मानाक हांव तुज्या पांया तोळा घालतां. जबाब. मेल्कीजेदेका परी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासना. सियोना तावन सर्वेश्वर राजपदवेची भेटकाठी तुज्या हातान दिता. तुज्या शत्रू वयर राजवट चलय. जबाब. मेल्कीजेदेका परी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासना. जल्मा तावन तूं राजा. पवित्रायेन परजळीत. फांत्या आदीं दोवा वरी हांवें तुका जल्म दिला. जबाब. मेल्कीजेदेका परी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासना. सर्वेश्वरान सोपूत दिल्लें उतर तो बदलचो ना. मेल्कीजेदेका परी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासना. जबाब. मेल्कीजेदेका परी एकलोच एकलो यादनीक तूं सासना सासना. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो वोंपी. जाका तो मेळटा तो सासनाक तोगता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू दर्याचे वेळेर नव्यान शिकोवंक लागलो, पूण लोकांचो येदो व्हडलो जमो ताचे सोशी एकटवलो की तो ओड्यार चडून बसलो आनी सगळे लोक दोडेर उदकाचे देगे पर्यान रावलो. ताणें तांकां सभास शिकोवण्यो वपारींनी दिल्यो आनी शिकयता शिकयता ताणें अशें म्हणलें, आयकात, एक वोंपी वोंपूंक गेलो
आनी वोंपताना थोडे बी वाटेचे देगेर पडले आनी सुकण्यांनी येवन तें खेले. दुसरे जबोशी माती नासली तसले कोडपी जमनीर पडले आनी सुकण्यांनी येवन ते आनी मातयेची खोलाय ना जावन ते वेगीच किरलोले, पूण वो तेतूच करपले आनी मूड ना जावन सुकले. दुसरे कांट्या मदें पडले, कांटे वाडले आनी तांणी तें दामून दवरले आनी पीक जालें ना. आनी हेर बी बरे जमनीर पडलें, तें किरलोलें आनी वाडलें आनी ताका पीक जालें. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. आनी ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलोल्यांनी आयकुचें. आनी तो एकलो आसलो तेन्ना 12 बरोबर ताच्या सांगाता आसलोल्यांनी त्या वेपारीची समजणी ताचे कडेन विचारली आनी ताणें अशें सांगलें, देवाच्या राज्याचो गूट ओडकूंक तुमकां दिलोलें आसा, पूण भायर आसात तांकां पळयता तांकां कांयच दिसना जावं आनी आयकोता तांकां कांयच समजना जावं, नाजाल्यार ती आपलें जिवीत बोल दीत आनी तांकां बोगसणें मेळत देखून सगळे वेपारींनी सांगप. मागीर तांकां म्हणलें, ही वेपार तुमी नकळत त्यो सगल्यो हेर वेपारी कश्यो जाणो जातल्यात. वोंपी वोंपता तें उतर. जी कोण उतर वोंपलोले वाटेचेर आसा ती ही. तांणी तें आयकना फुडें सैतान रोखडोच येता आनी तांच्या काळजांत वोंपलोलें उतर काडटा. तेच परी कोडपी जमनीर वोंपलेलें बी घेतात ती ही. उतर आयकतूच रोखडीच खुशालकायेन ते मानतात, पूण तांकां आपणा भितर पाडनात आनी चड वगत ती तोगनात. उपरांत उतराक लागून कास वो दुमाळो येना फुडें तांचो बावाट रोखडोच हालता. आनी कांट्या मदें वोंपलेले बी घेतात तसलीं आनीक आसात. तीं उतर आयकतात, पूण संवसाराचे हुस्के, गिरेस्तकायेची भूल आनी हेरा वस्तूंची आशा येतात आनी उतर दामून दवरतात आनी ताका पीक जायना. आनी बरे जमनीर वोंपलेले बी घेतात, ती उतर आयकतात, ते मानून घेतात आनी पीक दितात. एकाक 30, एकाक 60 आनी एकाक 100. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हाका तुका क्रिस्ता. मोगार बाबा भयणीनो, जेजू जायते फावटी आपल्या शिसां लागीं प्रवचन करतना तांकां देवाच्या उतराची समजणी दितना वेपारींनी उलयता. आनी वेपार उलयता आसतना तांचें मन कितें भाशेन उक्तें आसूंक तो जायते फावटी प्रयत्न करता. आनी ह्या मनांत तांचें कोसियेंस कितें भाशेन जागृत दवरूंक वेपारींनी उलयता. वेपार कितें भाशेन तांकां समजना करी, पूण ताची समजणी जायते फावटी तो आपल्या शिसांक दिवंक जायतो प्रयत्न करता आसतना वावुरता. शीस समजतात, मौनान जोड आसले, जायते ते शिकपी नासले देखून तांकां ते वेपारी समजनात. आनी जेजू म्हणटा, तुमचे खातीर ह्यो वेपारी हांव दितां कऱ्यो, पूण ताची समजणी घेवंक तुमी प्रयत्न करूंक गरज. आनी आज कितें भाशेन बियाची वेपार सांगून जेजू आमी कशे तरेन आमच्या जिवितांत जियेता तें आमकां उक्तेपणी सांगता. देवाचें उतर तरेकवार आनी तरेक वाटांनी तरेक भासांनी आमचे सोबे येता. जावं कडेक आमी देवाचें उतर पयलें उमेदीन घेता. संवसाराचे राटेवडी आमकां बाबा भयणी उतर घेवंक जायते फावटी अवघडाय करता. संवसाराचे राटेवड्यो आमकां जायते फावटी उतर घेवंक उमेद दिता, पूण थोड्या दिसांनी आमी हे उमेद आमची फिसकटून वेता. देवाचें उतर आमी विसरता आनी पोत्तून आदले चालीक आमी लागता. जायते फावटी कडेन संवसार आमी ह्या संवसारांत जियेतना ज्यो गिरेस्तकाय आसात, आमचे कडेन दान दौलत आसा, हाका लागून हें देवाचें उतर वेव्हारांत घालूंक आमी फाटीं सरता. जावं तें गरिबांक दान करूंक, आमकांच उणें करून दुसऱ्यांक दिवंक, जावं आमच्या आसलेल्या शेजार सांबाऱ्यांक पावंक वो हुस्को दाखोवंक जायते फावटी देवाचें उतर आमकां जागयता. आसात आमी तयार, जायते फावटी घडये आमी तयारूच आसना. जायते फावटी हें करूंक आमकां शेडेमोडा येता. जायते फावटी दुसऱ्यांक ओदीक उदार जावंक आमकां जायते फावटी आमचें मन भाव भयणीनो कुसलेलें कशें जाता. आमकां दिसता कित्याक आमी पावचें, ती उदार न्हय, आमी कित्याक उदार जावचें, अशें आमकां कुसडेपण येता. तेन्ना देवाचें उतर आमकां जागयता. आज ही वेपार भोगतना कशे तरेन एक बी
बरे जमनीर पडून एकाक 60 एकाक 100 आमी दिवंक जाता, आमी बरीं फळां दिवंक जातात तें आमकां शिकयता. आमी तो देवाचें उतर बारीकसाणेन आयकलें, ताचेर तर आमी नियाळीत, तें तर आमच्या जिविताच्या दिसपोट्या ह्या घडण्यांनी आमी तर वेव्हारांत घालीत जाल्यार जायते फावटी बऱ्यो वस्तू आमच्या जिवितांत येतल्यो. बरी देवाची शिसां, बरी देवाची पाटलावदारां, अदीक जेजूची पाटलावदारां म्हूण ह्या संवसारांत आमी दुसऱ्यांक परजोडीत जावंक पावतलीं. आज ही वपार आमी आयकतना जायते फावटी ताची समजणी आमी आयकल्या, पूण आज आमकां परतून एकदां उगडास देवाचें उतर आमच्या जिवितांत येता. कशे तरेन आमी तें घेता? उक्ते मनान वो आमी आमच्याच राटावडींनी आसून हें देवाचें उतर घेता. कशे तरेन हें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत वेव्हारांत घालता. बरे आमचे सगळे ह्या जिविताचे चालींत आमी तें घालूंक वावुरता. आमकां खरें बरें मन आसा वो आमी त्याच आदले चालीन जिवंक सोदता. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत येता तेन्ना कसली उमेद आमी दाखयता. खरेंच एक उक्ते मनाची उमेद, खरेंच आमी आमचें जिवीत बदलतलीं म्हूण सांगूं वो आमी तेच आदले चालीनूच जियेतलीं म्हूण सांगूं. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत येता तेन्ना कशे तरेन आमचो जिविताचो अदीक आनी अदीक देवाक मानता तसलो वेव्हार जातलो म्हूण आमी देवाक भास दिता काय. आज तुका आनी म्हाका जबाब दिवंक की वपार आमी खंयचे ह्या वपारींत खंयच्या बिया भाशेन जाता तें आमकां विचार करुया. एक बी वाटेर पडलें, एक बी खोडपे जमनीर पडलें, दुसरें बी खांट्यांनी पडलें आनी चवथें बी बरे जमनीर पडलें. खंयचें आमी बी तें आमकांच आमी विचार करून आमी आमचें जिवीत बदलूंक वावरुया आनी देवाच्या उतराक दिसपोटे आमचें मन उक्तें धरूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया. कितें घालताय तें खांब्यान, कितें घालताय तें काशीन, यादीक बाबाच्या हातान, कितें वेगळीर दवरताय, म्हजो आनीक कोण, म्हजें संतोष आनी तूं सगळी म्हजी जीण घालता. म्हजो आनीक कोण, म्हजें काळीज आनी मोल, म्हजो संतोष आनी तूं सगळी म्हजी म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पुजी शुभेच्छा दवा सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा प्रसून जावन आमचीं दानां मानून घे. तांचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्परातायन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाचे देवा सर काड्यान सर तां जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेसूक भेटयले त्या भक्ता पासत तुजे विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटा. आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशाकुडाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाकूंक दिताय. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 गलबरांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर.
तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कुश्ट मरोन सुसूंक विच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास कितली तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी खोराचें रगत, पातकांचें बोगसुणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बाबार्ताचो गूट पोरगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगत येतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनव जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मतान सर काडी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या दिसपोट्या जिवितान देवाच्या उतराक सदांच आमी खालती रावन आमचे मन आनी काळीज सुकतें धरून आमच्या वेव्हारांत आमी दिसपोटी कशे तरेन जिवंक जेजून आमकां मागणें शिकयलां. खतखत्यान धीर घेवन सगळीं बरोबर हें मागणें आमी म्हणया. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुलोस आनी आमकां थाली पडूं नाका. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांमुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसगा आनी खुशी परमण तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजूच चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी.
ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्याक तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांक घेवंक म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत संस्कारांत घेवंक शकना शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता वेंगयता आनी आखीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक केदींच वेगळी जावंक म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Gesù, una scorizza tu so, calza sotto sanon bogda kidlo, purtus hajizalo esaliar puro, tados caen milun vecha hodmo. Gesù, तुझ्या पवित्र वासाके मधुर संगीत खंयसरूच ना गावचे गोडवे उतर तोंडांतले ना गोडचे तूं लोक चिंतून मनांत ना उपसोचे. Gesù, matkia geklots tu borgaso, mulo, matkia geklots tu korkalo, tu ka, sotkia geklots portu bolo, tur bog tolan koso, tu nazauso. प्रार्थुया. देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तुजे कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या बोवडत्या देण्यात आमची खरी वडवीक आसा म्हणून ती आमी सदांच भोगू. ह्या आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. उत्सुन्यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराची माये, शाश्वत आदाराची माये, पळय म्हाका पळय म्हाका एका
निर्भाग्या पातक्या तुझ्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विश्वास एक आकृतीचे माये सुरसुरे कोर म्हजे हांव आयकता सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरमाश्या पातक्यांच्या जा तोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरमासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुझे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपणाकूच भेटयता तुका तुजो सासनाचो चाकोर कसो हांव आशीर्वाद आनी अर्घा देवाक दिता दिलो देखून म्हाका ताचे काकुती हो विश्वास तुजेताय खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासनाच्या साल्वासांची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना हांव जाणो तुजे मोजोती हांव जोयत वतलो हांव जाणो तूं म्हाका मोजोत दितेली म्हूण जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयो पूण भियेता पातकाचे ताळणे तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हांव तोर वर्तता उपकार जो मागता तुजेताय आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या पोरमणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळू ओदीक करून एमकोणाच्या सोपकाच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराची माये निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक आमेन शाश्वत आदाराची माये तुझ्या भुरग्या पासत विनंती कोर नुमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोजे तायसा ओसमध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पुचेसो बागिंती मरे देवाचे माय आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्या पासत विनंती कोर नुमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोजे तायसा ओसमध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पुचेसो बागिंती मरे देवाचे माय आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्या पासत विनंती कोर नुमान मरे कृपेन बोलले स्वेस पोजे तायसा ओसमध्ये तू सुदो आनी सुदोचो पुचेसो बागिंती मरे देवाचे माय आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मारे आदार दी ओदृश्टाक सांपडलेल्या मोजोत कोर ओस्कोत काळजाच्या माग पोरचे पासून जा शेराती देवाच्या मुन्यारांची विनोद कोर सगल्या देवाक भेटयलोल्या ओस्तोऱ्यां पासून फाव खोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासनाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो ही सायबिणी आदार दिनार गरजांत आनी दुखी कोतीनी रातुया येसुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मरेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावोंक सदां काल फूड तुजे सोडवणेचो तुजो जियेताय राजू चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन किरीत भाशेंत पिडेंत आसलेल्या आमच्या बाबा भयणाक
सायबिणीचो मजूतीन आलाशिरो मेळूंक आनी तांकां आशिर्वाद मेळूं म्हूण ह्या वेळार मागुया. आमचो आदास सोम्याच्या नांवान ताणें स्वर्ग आनी संवसार. सोम्या म्हजे मागणें आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावय. सोम्या आसूं तुमचे सोवे आनी तुमच्या आत्म्या सोवे. प्रार्थना तुका सोम्या देवा, ह्या तुज्या चाकरांक फावो कोर बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनोदवंत आदारान भाग्यो सदांच सांकवार मारेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे कोतींतली आनी बगूंक पावो सासनाचे दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जोटून करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेतान रासवट करता सासनाच्या सासनाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचे बेसांव बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवान सदां काल तोगू. आमेन. My